नमस्कार। हांव आसा पत्रादेवी हांगा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता जे स्मारक आसा स्वतंत्र सैन्यान जे आपल्या देशा खातीर आपल्या गोंया खातीर जी प्राण दिल्या असल्या ह्या स्मारक आसा। हांगा वर्सान वर्सां हांगा व्हडले व्हडले प्रोग्राम जाता, पूण हांगा जे ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय किंवा अशें इन्फॉर्मेशन जे पर्यटक लोक येतात तांकां इन्फॉर्मेशन मेळपाक जाय, ह्या खातीर खंयचेच सोय सुविधा अजून केल्लेले ना। हांगा खुबशे मंत्री आमदार CM हे येवन गेल्यात आनी खुबशी आस्वासनां दिल्लेले आसात, पूण अजून मेरेन खंयचीच जे काम आसा हातीन घेतलेलें ना। पूण फाल्यां सुद्दां हांगा 15 ऑगस्टाक डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा येवपाचे आसात आनी ते बी हांगा फ्लॅग होस्टिंग करतले आनी त्या उपरांत कितें आस्वासन दितले की ते काम करतले अशें लोकांचो एक हें आसा की लोक अशें म्हणटात की हांगा जर इन्फॉर्मेशन जर लोकांक मेळत, जी ट्युरिस्ट येतात जाल्यार तांकां खंय तरी एक उदरनिर्वाहाचो सुद्दां साधन निर्माण जावूं शकता। त्या खातीर सरकारान ह्या विशया कडेन लक्ष दिवचें आनी जे फाल्यां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे जे येवचे आसात हे हांगा येवन आस्वासनां दितले की जे काम आसा पेंडींग आसा ते काम करून दाखयतले अशें लोकांचो नजर आसा। नमस्कार। हांव आसा पत्रादेवी चेकपोस्ट हांगा तुमी फाटल्यान पळोवंक शकतात। आयजू जे गर्दी आसा तुमकां पळोवपाक मेळटले जी गर्दी 1 ऑगस्टच्यान जे गोव्यान एंट्री लोक केल्लेले आसा कमीत कमी 5 ते 6,000 लोक गोंयान आयलेले आसात। पूण आमकां हयसर जेन्ना विचारलें थंयसर 1 ऑगस्ट पासून ते आतां मेरेन एकय पॉझिटिव्ह केसीस मेळोंक ना अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा। जर एकय पॉझिटिव्ह केसीस मेळोंक ना जाल्यार कोरोना आसा की ना हो एक प्रश्न पडटा। आनी त्याच बरोबर सध्या डेल्टा प्लस हे जे हे आसा रुग्ण केसीस जे आसा मेळपाक लागलेले आसात आनी सध्या आतां तुमी पळोवंक शकतात गोंयान खुबशे लोक एंट्री करीत आसात। पूण हांगा जे चेकिंग जावपाक जाय पोलीस आपलें काम करीत आसात। जे कोण येतात तांकां व्हरून टेस्टिंग सेंटरा मेरेन किंवा जे काय लोक आसा तांकां मेरेन धाडटात तांकां, पूण थंयसर जे चेकिंग जाता ती एक्चुअली चेकिंग जाता काय थंयसर पॉझिटिव्ह किंवा एका दिसाक जर 500-300 जर लोक ट्रॅव्हलिंग करतात किंवा एंट्री करतात तर तांकां पॉझिटिव्ह एक सुद्दां कित्याक मेळना हो एक प्रश्न सध्या पडलेलो आसा। आनी एकंदर पळयल्या उपरांत अशें जर गर्दी जावपाक लागल्या जाल्यार फाल्यां गोव्यान व्हडली संकट येवं शकता। नमस्कार। हांव आसा पत्रादेवी चेकपोस्ट हांगा तुमी पळोवंक शकतात। हांव आसा हयसर जे पेडण्यातले जे काही मोजके टिचर्सांक हाडून हांवें बसयल्ले वयता आनी तेंचे जिवाचेर कितलो धोको आसा तुमी पळोवंक शकतात। हांगा जी 4 खुर्च्यो आसात ते हांगा नायटीक सुद्दां लोक हांगा बसून आपलें काम करीत आसता आनी 2 लॅब आसात त्या दोनूय लॅबान चेकिंग केल्या वता। पूण चेकिंग ते करतात पूण तेंचे जिवाची काळजी कोण घेतलो हो एक प्रश्न आसा। आनी हांगा जे स्टाफ आसात मॅजिस्ट्रेट म्हणून हांगा जे स्टाफ बसतात, पूण हांगा जे पेडणेचेच आसात लोक आनी जे ते टिचर स्टाफ आसात तांकां हाडून हांगा बसयल्ले वयता आनी तांकां टॉयलेटची सोय ना आनी जे काय घरांतल्यान ते हाडटात ते तांकां खावन हांगा रावचें पडटा आनी न्हिदपाक सुद्दां हांगा जागो कांयच ना। त्या विशयी बातमी सुद्दां आयिल्ली आसा पूण अजून मेरेन सरकारान हेचेर खंयचीच लक्ष घेतलेलें ना। ज्या वेळार हांगा पॉझिटिव्ह मेळटलें आनी कितें तरी घडल्या उपरांत सरकाराक लक्ष घालतले का असो एक प्रश्न निर्माण जायत आसा। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी।